काँग्रेसीन परत एक फावट बायलां आरक्षणा वेल्यान भाजप सरकाराचेर परत एक फावट फार पेटयल्यात। बायलां खातीर आरक्षणाचे बिल हाडला पूण तातूंत बहुजन समाजा खातीर कसलीच तरतूद ना। महिला आरक्षणात ओबीसी, एसटी आनी एससी कोटाचो आस्पाव करून बहुजन समाजातल्या बायलांक आरक्षण दिवचें, देखून नव्यान जातीची जनगणना करची आनी आरक्षण दिवपाची मागणी सीडब्ल्यूसीचो शासनाचो वांगडी आनी आदलो गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केल्या। वुमन रिजर्वेशन बिल जे जाल्ले आसा तितूंत ओबीसीक रिजर्वेशन दिल्ले ना, म्हणजे ओबीसीच्या बायलांक ते प्रमोट करपाचे तरतूद कांयच ना। आता एक प्रश्न हातूंतल्यान येता की हे सगळें बिल स्पेशल सेशन करून आपोवप, कारण हे एक्चुअली लास्ट पार्लमेंट पयरूच काबार जाल्लो आशिल्लो, हालींच त्या पार्लमेंटान ही सगळीं बिलां हाडून करपा जातालीं। पूण देशाचे सगळे लक्ष जे अडानीचे आनी नरेंद्र मोदीचो नॅक्सस जो आसा तो नॅक्ससांतल्यान परत राहुल गांधीन रेज केलो आनी परत सगळ्याचे लक्ष येयलें। फॉरेन न्यूजपेपरांनी थोडे त्या इश्यूचेर उलयले आनी तेजे नंतर परत एकदा देशाचे लक्ष वेगवेगळे व्हरपाचे प्रयत्न नरेंद्र मोदी सरकारान केले। पूण आमी तुमी इश्यू रेज करतात तेचेरय आमी आमचे डिमांड्स दवरतले आनी लोकांक पटोवन दितले की हे वुमन रिजर्वेशन बिल जर डायव्हर्जंट टॅक्टीक आसत जाल्यार सुद्दां आमी ते मेन अटेन्शन जे अडानीचेर आसा तेजे वयल्यान आमी लोकांक डायवर्ट करपाक दिवचे ना। म्हणजे ह्या सरकाराचे लक्ष जे लोकांचे तुमी काडपाक सोदतात, लोकांचे लक्ष परत आमी अडानीचेर हाडटले आनी अडानीचो जो नॅक्सस आसा विथ द प्रेझेंट प्रायम मिनिस्टर हाचेर जे राहुल गांधीन परत परत पार्लमेंटात प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही दिले वचना, वयल्यान राहुल गांधीक थंयच्यान डिस्क्वॉलिफाय। थोडे फॉरेन न्यूज एजन्सी खुबशे गजाली उगडी केल्ल्यो आसा, तेही राहुल गांधीन देशाच्या लोकां मुखार दवरलेले आसा। आमी केंद्र सरकारान मागता की तुम्ही कितलेय डायवर्ट करात, अडानीचे आनी तुमचे नॅक्सस आज गांवांनी पावल्ले आसा, लोकां भितर पावल्ले आसा, तितूंतल्यान तुम्ही पळवाट काडपाक शकना।